डिस्ट्रिक्टाचे व्हडले ऑफिस येता, ताका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट लागता. थंय मागीर सगळ्यो बाकीच्यो साधन सुविधा निर्माण जातात आणि हळूहळू ताका स्वतंत्र अशें एक अस्तित्व येता. आणि त्या हातूंत भितर थंय मागीर एक हॉस्पिटल आसूं किंवा नवी स्कुलां आसूं, नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, नवी कनेक्टिविटी आसूं, बारीकांतल्या बारीक लोकां खातीर जे फॉर्मल जितली बारीक बारीक जी कामां आसा, बेनिफिशियरी स्किम्स आसतल्यो, म्हणजे बाकीची सर्टिफिकेट्स काडपाच्यो आसतल्यो किंवा आनी खंयचे उतारे हे वय 14 आसूं कितें बाकी आसा, सगळी ऑफिसां त्या डिस्ट्रिक्टांनी एक ते मेजर डिस्ट्रिक्ट जाल्ल्या कारणान हे सगळ्यात भितर लागीं मेळटा. आनी ते तितलेच कमी भागान भितर तांकां ते प्रशासनीय अधिकारी चड आशिल्ल्या कारणान तांकां मुखार वचपा खातीर आनी एक हो नवो पायंडा. खुबशे जिल्ल्याचे भितरले अशें आसा की आतां पर्यंत केप्यां, सावड्ड्या, कुडचड्या हे सगळ्या खातीर मडगांव हे एक शहर जातालें. भुरग्यांक नवीन कॉलेजीस जाय जाल्यार मडगांव येवप जाता, शासकीय ऑफिसाक आसलेल्या कामाक मडगांव येवप जाता, किंवा आनी अनेक गजालीक लागून संबंद दिवस पिड्ड्यार करून मडगांव येवप जाता. पण त्या खातीर थंय एक संपूर्ण लोड जो आसा वाडट्या लोकसंख्येचो तो एक लक्षात घेवपाक जाय. कारण पयलीं जेन्ना आशिल्लें तेन्ना आमचें पॉप्युलेशन गोंय स्वतंत्र जालें तेन्ना 5,87,000 आशिल्लें, 5,87,000 आशिल्लें लिबरेट जालें तेन्ना. आफ्टर लिबरेशन 5,87,000 वयल्यान आयज पॉप्युलेशन हेज गॉट अप्रोक्सिमेटली 15 लाखाचेर. आनी त्याच बरोबर ते आतां जेन्ना जनगणना जातली तेन्ना ते 17 लाखाचेर पावतले काय 20 लाखाचेर पावतले म्हाकाय खबर ना. त्याच बरोबर त्या वेळाचेरय सुद्दां जो लोड आशिल्लो तो इनिशियल तेन्ना स्कुलां भितर सुद्दां 6 सब्जेक्टा वयल्यान 8 सब्जेक्ट आशिल्ले. सो आनी एवेन्यूज नाशिल्ले. पण हळूहळू इतले एवेन्यूज वाडले की आतां सुद्दां प्रत्येक क्षेत्रां भितर एक्सेल करपाक लागून वेगवेगळे सेंटर्स तयार जावपाक लागले. आनी त्या खातीर वेगवेगळ्यो आतां आमी पळयता त्या बरोबर युनिवर्सिटीज आसतल्यो, वेगवेगळ्यो तरेचे कोर्सीस आसतले, वेगवेगळे तरेचे एक्सेल करपाक लागून नवीन नवीन ज्यो सुविधा निर्माण जाल्यो ताजो भाग शिक्षण क्षेत्रांत सुद्दां 6 सब्जेक्टां वयल्यान आतां फूल डे स्कुलां जावपाक लागली. हाचें कारण कितें? कारण सगळे हातूंत भितर आमी एक्सपर्ट जावपाक जाय, सगळ्यो गजाली आमकां ते कळपाक जाय. म्हाका दिसता तो लोड एका जिल्ल्याचेर म्हणजे मेन जे सेंटर आसा त्या जिल्ल्या वयल्यान डिसेंट्रलायज करून थंय नवीन जिल्लो तयार जावप आनी त्या जिल्ल्याच्या फायद्यान निमतान बारीक गांवगिऱ्या वाठाराचे खंयच्याय मनशाक सुद्दां जावं तांकां सुद्दां एक्सेस इजी एक्सेस मेळप आनी तातूंत भितर तांकां ते सहकार्य मेळप ह्या हातूंत भितर शक्य जाता. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत हाच्या फुडारपणा खाली चलिल्ल्या सरकारा भितर हो निर्णय घेतल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता, कौतुक करता. कारण ठाव निर्णय घेवन फुडें वचून आमचें एक धरोहर आशिल्लें तें इतल्या वर्सां पसून गोंयांत एक नांव आसा त्या काणकोण पासून केप्यां बाकीच्या सगळ्या मतदारसंघांतल्यान सगळ्यांक टच करपी जिवनदायिनी तेंचे कुशावती ह्या नांवान हो जिल्लो जाल्लो आसा. एक प्राचीन एक सांस्कृतीक आनी तशेंच एक लिगसी आशिल्ली अशें धरोहर आशिल्लो जिल्लो निर्माण जाता. त्या जिल्ल्याच्या निमतान हांव तांकां ह्या सरकाराक शुभेच्छा दिता आनी गोंयकारांक मेळिल्ली ह्या एक बरी परवणी ताजो लाभ फुडले अनेक वर्स म्हणजे येणारे सगळे पिडीक जातलो. कदाचित ताका फुडली एक 5 वर्सां लागत. कारण तो सेटअप करता, ताजे ऑफिसीस आसतले, ताजे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जावपाक, ताजे रोड कनेक्टिविटी आसतले, सरकारा कडल्यान सेंट्रला कडल्यान मेळपी काही फंड आसतले, पयशे आसतले, वेगळी पॅकेज आसतली जेणे करून थंय आनीकय इल्ली उदरगत जातली. आनी केंद्र सरकार परत परत ह्या हातूंत भितर सेंट्रलायज जाता त्या जाग्यांनी मॅक्सिमम इनपुट्स घालून ताजो स्तर वाडोवपाचो प्रयत्न करता. ते प्रयत्न तातूंत घेतले त्या बद्दल हांव कौतुक करता, अभिनंदनय करता. आमचे बरोबर त्या जिल्ह्याक लागपी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार, मंत्री आनी त्याच बरोबर जे पदाधिकारी हे आमचे बरोबर आसा. आमचे सोशल वेलफेअरचे मिनिस्टर सुभाष फळडे सर, त्याच बरोबर आमचे कुडचडेचे आमदार बाब दिनेश काब्राल आनी आमचे आदले मंत्री बाब विनय तेंडुलकर हेय आसात आनी बाकीचे 2 जाण आशिल्ले.
एक आसा ताणें ऑलरेडी तो व्हिडिओ व्हायरल केल्लो आसा आपले तातूंत भितर रमेश तवडकर काणकोणचे ताचोय बी व्हिडिओ आतां सर्क्युलेट जाता ताणें आपलो केल्लो आसा आणि ते छत्तीसगड गेल्ल्या कारणान आतां पत्रकार परिशदेक पावून म्हाका आनी 40 मिनटां रावची पडटली बाबू आसा पण ह्या सगळ्या भितर क्लियर इतल्या खातीर करता की प्रश्न विचारतात बाया खंय आसा तें क्लीन आणि हे सगळे एक जुटीन एका हातून भितर एक बऱ्या एका जिल्ह्याची निर्मिती जाता ताचे सगळ्यांचे आमचे तरेचे स्वागत. नमस्कार आणि सगळ्यांक परत एक फावटी नव्या वर्साच्यो हार्दिक शुभेच्छा. तिसरो जिल्लो गोंयान भितर जाता ही एक आनंदाची गोष्ट आणि त्या खातीर एक एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 112 ऑल अक्रॉस दी कंट्री गोंयान भितर केंद्र सरकारान आमकां एक अतिरिक्त जिल्लो निर्माण करपाची परवानगी दिली. म्हणून आमी केंद्र सरकार माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी तसेच आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री आणि भाजपा सरकार हांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. कारण आमी ह्या वाठारांत रावपी आणि कित्येक वर्सां ह्या वाठारांत भितर नेतृत्वय केल्लें आसा. म्हणजे पंच किंवा जिल्हा पंचायत ताजे नंतर आमदार आणि आयज मंत्री इतकी वर्सां काडले तेन्ना एक अनुभव आमचो आसा की आमी जेन्ना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर म्हणून पळयतात आणि त्या वेळाचेर आमचे ग्रामीण भागांतले लोक जावं ते एसटी आसतले ओबीसी आसतले किंवा बाकीचे जे खालच्या समाजाचे बहुजन समाजाचे लोक जेन्ना एक्सेस करतात तेन्ना ज्यो कठिनाई आमी पळयताले की डिस्ट्रिक्ट लेवल फॅसिलिटीज आसतले ऍडमिनिस्ट्रेशन आसतले स्किम्स आसतल्यो योजना आसतल्यो किंवा बाकीचे सगळे ह्या गोष्टीं भितर आमचे ग्रामीण भागांतल्या लोकांक तशें फावो त्या प्रमाणात एक्सेस मेळनाशिल्ले. बिकॉज मडगांव हो भाग जो आसा सालसेत भागांतले इतके डेव्हलप जाल्ले आसा. देर इज वास्ट डिफरन्स बिटवीन द डेव्हलपमेंट विच हॅज टेकन प्लेस इन द सिटी एरिया आणि आमी कंपेर केले जर जायत मागीर तो सांगेचो भाग आसतलो धारबांदोड्याचो आसतलो केपें आसतलो किंवा काणकोण आसतलो हे खऱ्यांनीच लोकांक एक्सेस ती मेळटालो काय कितें काय एलाइट क्लास वॉज ऑक्युपायींग एट अ हायर लेवल आणि ते डॉमिनेट करताले. म्हणूनच एक डिसेंट्रलायझेशन ऑफ पावर्स, डिसेंट्रलायझेशन ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन, डिसेंट्रलायझेशन ऑफ डिलिव्हरी ऑफ दी सर्विसेस वॉज व्हेरी मच रिक्वायर्ड. आमकां आमचे हे जे 4 तालुके आसतले जावं तो केपें सांगे धारबांदोडा आनी आमचे काणकोण ह्या भागां भितर चडशे प्रमाणात आमचे 1/3 ऑफ द पॉप्युलेशन बिलॉंगिंग टू एसटी कम्युनिटी आणि आमी जेन्ना एसटी कम्युनिटीज म्हणटात तांचे खातीर लागपी जे फंडाचें नियोजन आयोजन आसा हे आमच्या केंद्रांतल्यान जाता आमच्या गोंयच्यान जाता. हे खरे प्रमाणात जर तळागाळात पावतले जर जायत आणि आमी अंत्योदय आनी सर्वोदय ग्रामोदय तत्वाचेर काम करतलो जर जायत जाल्यार आमकां तिसऱ्या जिल्ल्याची गरज ही अत्यंत आवश्यक आसा. आमी पळयतात की जेन्ना आमकां एखादी हायर क्लासीस एज्युकेशन घेवपाक जाय जर जायत जाल्यार मडगांव पणजेच्या शिवाय पर्याय ना. तेन्ना ह्या लेवलाचेर डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर 3rd डिस्ट्रिक्ट जाले नंतर आमकां अतिरिक्त आमी म्हणटात की आमचे BA BCom हेच न्ही तर हांगा इंजिनियरिंग कॉलेज डेंटल कॉलेजीस किंवा मेडिकल कॉलेजीस किंवा आमचे टेक्नॉलॉजी किंवा आयज आमी पळयतात रोबोटिक्स हे सगळे जे आसा जर जायत एक्सेस करतलो जाल्यार आमकां मडगांव येवचें आनी मडगांव ते प्रीऑक्युपायड जाता. अशा पद्दतीन आमकां जर कुशावती ह्या जिल्ल्याची निर्मिती आणि केपें आनी वाठाराच्या भागां भितर कनेक्टेड हे सगळे आसा. आमकां चॅलेंजीस आसा आमी मान्य करतात. चॅलेंजीस कसले आसतल्यो की ट्रान्सपोर्ट सिस्टम डेव्हलप जालें काय कितें. पयलीं आमी जेन्ना डिस्ट्रिक्ट साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट केला तेन्ना ट्रान्सपोर्ट सिस्टम डेव्हलप नाशिल्ली अँड म्हाका दिसता की गव्हर्नमेंट हाजेर ठाम आसा की आमकां एखादे बी काणकोणच्यान येवपी मनशाक हांगा एक्सेस बरो मेळपाक जाय. धारबांदोडेच्यान केप्याक येवपा खातीर नवी सिस्टम जावपाक जाय. ट्रान्सपोर्ट सिस्टम डेव्हलप जावपाक जाय. पब्लीक सर्वीस पब्लीक ट्रान्सपोर्ट डेव्हलप जावपाक जाय आणि अशे तरेचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर मे इट बी एज्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर हेल्थ आणि इम्प्रूव्ड हेल्थ फॅसिलिटीज आसतल्यो आमचे कम्युनिकेशन सिस्टम डेव्हलप जावपाक जाय. आमचे स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज डेव्हलप जावपाक जाय. जे ऑफिसां आसात ती लोकाभिमुख आसपाक जाय. जे लोक गेले नंतर तांकां डिग्निटी मेळपाक जाय. अशा पद्दतीचे ऍडमिनिस्ट्रेशन आमकां ह्या तिसऱ्या जिल्ल्यांतल्यान अपेक्षीत आसा. हांव पळयता की राजकारणांत असल्या गेल्या 30 वर्सां भितर आमी स्वताक जेन्ना मडगांव सारक्या म्हणजे डेव्हलप्ड एरियेन वतात तेन्ना सफोकेशन हे ग्रामीण भागांतलो मनीस वता तो थंय बसता आनी परत काणकोण वता परत हांगा येता. आज एखादे वेळी कोणी म्हणटाले की
ह्या आमकां हांगा एक्सेस बरे आसा. जे आमचे सांग्यावेले काणकोणचे धारबांदोडीचे लोक जे स्थायीक मडगांव जाल्ले आसा तांकां एखादे वेळी दिसतले की आमचे मतदान थंय आसा आनी आमकां हांगा फॅसिलिटीज बरे मेळटात कारण आमी हांगा रावता. पण खऱ्यांनीच आमचो जो गांवचो शेतकरी आसा त्या शेतकऱ्याक जर एखादे वेळ हांगा आपले काम घेवन आपले लँड रिकॉर्ड्स पळोवपा खातीर आपले रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान स्कीम घेवपा खातीर तांची सबसिडी घेवपा खातीर मडगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसान येता तेन्ना खरे सर्विसीस ताका मेळटात काय ती एलायन क्लासाक वतात हे सगळे प्रश्न आशिल्ले. म्हणूनच आमी हे सगळे करता आसतना एक तिसऱ्या जिल्ल्या कडच्यान आमकां अपेक्षीत आसा ते म्हणजे इफेक्टिव्ह ऍडमिनिस्ट्रेशन, एक कार्यतत्पर अशी सेवा आमकां मेळपाक जाय. फास्टर अँड स्पीडी सर्व्हिस डिलिव्हरीज आसतल्यो, बेटर मॅनेजमेंट सिस्टम फॉर क्विक डिसिजन मेकिंग. आमचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवलाचेर आमकां एक सेपरेट कलेक्टर पडटा हू विल कॅटर टू द नीड्स अँड हू विल गिव जस्टिस टू द पीपल, हू विल ॲड्रेस देयर ग्रीव्हन्सेस आणि एक तांकां सिस्टमांतल्यान न्याय दिवपा सारकी प्रक्रिया हांगा घडून येतली. आमचे एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन आसतले किंवा आमचे लँड रिकॉर्ड आसतले, आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची कामां आसतली, ही क्विक डिस्पोजल जातली, सिव्हिल मॅटर क्विकली रिझॉल्व जातली. हांगा एखादे वेळ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसा जे लोडेड आसा आयज ते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेगळे जाल्ले कारणान आमकां क्विक आमच्यो जे हे आसात केसीस आसात पेंडिंग, म्युटेशन आसतले की पार्टिशन आसतले ताच्या भायर जे कितें लोकांच्यो डिस्प्यूट्स आसतली ही रिझॉल्व क्विकली जातली. सो इफेक्टिव्ह पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन हे आमकां डिसेंट्रलाइज जाले कारणान थंयच्यान करपाक मेळटले. एज्युकेशन सिस्टमान भितर आमकां नवे कॉलेजीस येवपाक शकतल्यो, नवे पद्दती एज्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडटलो. रुरल डेव्हलपमेंटाच्यो ज्यो स्किम्स आसा त्यो खऱ्या अर्थान आमकां रुरल डेव्हलपमेंट करपा खातीर वाव मेळटलो. आयज जर मडगांव जर जाय जाल्यार रुरल डेव्हलपमेंट हो मडगांवच्यान जावपाक शकनाशिल्लो, रुरल भागांतल्यान तो जावपाक जाय. म्हणून रुरल डिस्ट्रिक्ट जावप हे अत्यंत गरजेचे आशिल्ले. आमचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसतले, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसतले, डिस्ट्रिक्ट पोलीस हेडक्वार्टर्स आसतले आणि ट्रायबला खातीर ज्यो योजना आमी राबयतात आणि तो समाज जेन्ना निग्लेक्टेड उरता तेन्ना खरोच न्याय ताका आयज मेळटलो. ट्रायबल भावांक आमी इतक्यो स्किमी करतात आणि ट्रायबल भावां खातीर आणि ट्रायबल पॉप्युलेशन म्हणजे एम्पावरमेंट करपा खातीर, सशक्तीकरण करपा खातीर जे सेंट्रलाचे फंड येतात ते आमचे खऱ्यांनीच उपयोग जाता काय की नाही. म्हणजे असे डिसेंट्रलाइज जाले कारणान विशेष लक्ष आमकां जे आतापर्यंत बहुजन समाज म्हणून आसतलो किंवा मागास वर्गीय आसतले हांचे कडेन पावपा खातीर एक वेगळे पद्धतीची सिस्टम डेव्हलप जातली. आणि हे करपा खातीर मुख्यमंत्र्यान एक बरे डिसिजन घेतले आणि केप्यां भितर जे सेंट्रलाइज प्लेस आसा ती ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणून ताणें म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिस्ट्रिक्ट म्हणून केलो. हाचे कुशावती हे नांवय म्हणटा, तुमी म्हणटले एखादे वेळ कुशावती नांव हे खंयच्यान आयिल्लें आसा. कुशावती जर पळयलें जर जायत 10,000 वर्सांच्या पयलीं पसून आमी पळयतात की जे अर्ली सिव्हिलायझेशन किंवा एन्शंट सिव्हिलायझेशन म्हणटात रॉक कार्विंग आसलेले त्या वेळावेल्यान दिसता आमकां की कुशावती नदीच्या तीरावेल्यान आयज हे सगळे तालुकास डेव्हलप जाल्ले आसात. खंय तरी ऋषीमुनीचे आश्रम आशिल्ल्यान तातूंतल्यान हळूहळू आमी येतात. एक पवित्र अशा नदीचे नाव ताका दिल्ले आसा आणि हो कुशावती म्हणून डिस्ट्रिक्ट जाले नंतर म्हाका दिसता की सगळ्यांक खुशी जावपाक जाय. एक आमचे एन्शंट ट्रेडिशन जाका रिस्पेक्टफुली आमच्या अनेक ग्रंथां भितर त्याचे नामकरण जाच्या नावाचो आणि त्या बँकाचेर म्हणजे त्या किनाऱ्याचेर लोकवस्ती जाल्ली आसा आणि हे जे सिव्हिलायझेशन जाल्ले आसा ते कुशावती नदीमुळे जाल्ले आसा आणि त्या तालुक्यात कुशावती त्या जिल्ह्यात कुशावती नाव हे एप्रोप्रिएट आसा. म्हणूनच म्हाका दिसता हांव परत एक फावटी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आदरणीय मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गोयचे तसेच आमचे केंद्राचे बीजेपी सरकार आणि नरेंद्रजी मोदी आणि आमच्या मंत्रिमंडळाचो जो निर्णय झाला आसा की वो थर्ड डिस्ट्रिक्ट वी वेलकम इट अँड वी विल सी टू दॅट की बरे तरेच्यो सेवा आमच्या ग्रामस्थांपर्यंत पावतल्यो, विलेजर्सांपर्यंत पावतल्यो, आमच्या बहुजन समाजा खातीर पावतल्यो आणि तातूंतल्यान एक नवे वर्साचे एक भेट म्हणून मुख्यमंत्र्यान ती दिल्ली आसा. हांव मुख्यमंत्र्याचे खूप खूप मनाकाळांतल्यान अभिनंदन करता. सगळे आमचे पत्रकार भाव आणि भयणो, आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साचो हेतू आमचे ऑनरेबल
मिनिस्टर सुभाष बाबान सांगला, आमचो पार्टी अध्यक्षान सांगला बाबान. हांव फक्त एड करता की लास्ट विधानसभेक हो प्रश्न मांडलो आनी प्रश्न मांडला तेन्ना एश्युरन्सूय घेतलेले की जे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जे देशा भितर जाता तेन्ना आमचो भागाचो डिस्ट्रिक्ट जावचो आनी एक आमचे चारूय तालुक्यान मेळून 27% प्लस एसटी पॉप्युलेशन आसा आनी थंय जे गांवनगरी वाठारांत जे आमचे कुडचड्यार मतदारसंघात जरी तरी तशी कनेक्टिव्हिटी दिसूना पूण जशे काले कुडे आनी बाकीचे एरिया भितर जेन्ना डेव्हलपमेंट हे फुडें जातले तेन्ना हो डिस्ट्रिक्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट आशिल्लो. डिस्ट्रिक्ट जाल्ल्या कारणान खुबश्यो दुसऱ्यो गोश्टी जाता जशे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता मागीर तुजें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाता म्हणजे अपग्रेड जाता हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अशें करून खुबश्यो गोश्टी जाता तितून भितर लोकांक फायदो जातलो आनी तेजे खातीर हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा गव्हर्मेंटाक तशेंच पार्टीकूय थँक्यू म्हणटा की हो डिस्ट्रिक्ट खंय तरी कितलींच वर्सां लोक उलयताले आनी आज काल ताका नाम दिवन म्हणजे खंय तरी नोटिफिकेशन केलां ऑफिसर सद्या टेम्पररी घातल्या आनी परमनंट हो आतां डिस्ट्रिक्ट जातलो हो फुडें आमच्या लोकांकूय बऱ्याक पडटलो आनी हो डिस्ट्रिक्ट जातरी जी सुविधा ज्यो यंत्रणा लोकां खातीर बऱ्याक पडटली ते लोकांक करून येतले. सगळ्यांनी देव बरें करूं. सगळ्यांनी प्रश्न कितें काय नाव आहे बरें आसा. नाव दवरला तिसऱ्या जिल्ह्यात शावती म्हणून आता उरलेले दोन त्याच नावान वतले वतले काय तेंचे नावाचे सर ते ताजे आनी कशें चेंज बीन काय करपाचो सद्या तरी विचार. बरें हे जे तीन जिल्लो 4 तालुक्याचो एक जिल्लो केलो तेजे तशें पळोवपाक भौगोलीक स्थिती पळयत जाल्यार थीक फॉरेस्ट हिल्स डॅम्स मायनींग आनी अभयारण्य इतल्या हेतूंतल्यान आसा अशा वेळार खऱ्या अर्थान तुमी म्हणटा विकासाक कितें स्कोप आसतलो. ते एक म्हणल्यार आमी जी म्हणटा बायोडायवर्सिटी म्हणटात त्याच बरोबर वेस्टर्न घाट्स म्हणटात मागीर वायल्ड लायफ म्हणटात हे सगळे प्रिजर्व करपाक जाय आनी त्याच बरोबर ताजेर एक प्रकारचे नियंत्रणय बी आसता. हे सगळे नियंत्रण एक स्पेशल केल्लो जाले नंतर ऑटोमॅटिकली येयले आनी ताजेर चड नदर जाली एक हांगासरले कलेक्टरेटार जो लोड आसा तो लोडूय पयले कमी जालो आनी ह्या 4 जिल्ले तालुक्याचे मेळून जेन्ना पयले एक सेंटर त्या सेंटरान भितर स्वताची अशें अस्तित्व निर्माण जालें आनी चड बारीकांतले बारीक गजाली कडेन भितर बरें पर्कुलेट जावपाक जाय. ही सगळ्यांत व्हडली फायदे. ज्या 4 तालुक्यांमध्ये 3 भितर IIT तालुक्यात ट्राय केली जमीन उपलब्ध जायना म्हणून अशा वेळार तुमी आतां म्हणटा शैक्षणीक संस्था हॉस्पिटलां आनी परत जागो आसता काय कितें. आमचे तशें तुमी सांगलें पळय IIT जो जागो आशिल्लो खूब व्हडलो जाय पडटलो आनी हॉस्पिटल आनी बाकीचे एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफीस जे जावपाक जाय खूब कमी जागो जाय पूण हितून फरक खूब आसा. सो एडमिनिस्ट्रेटिवली जेन्ना जागे आमच्या मतदारसंघांचे सरकारचे जागे आसा प्रायवेट लोकूय दिवपाक रेडी आसा देवस्थानूय दिवपाक रेडी आसा कम्युनिटांकूय दिवपाक रेडी आसा जशें जशें फुडें तयारी जातली तितून भितर जाग्याचो जो प्रश्न आसा आतां हितून हे IITन 8 लाख स्क्वेअर मिटर 10 लाख स्क्वेअर मिटर हो कितलो जागो हे संस्थेक हे सगळे विशय काय पडटलो. As far as in terms of politics, possibility of more seats by the new district. No, आजवर त्याचा काही संबंध नाही. इट डिपेंड्स ऑन द पॉप्युलेशन. इट्स इलेक्शन कमिशन. त्या म्हणजे ताजी क्रायटेरिया वेगळी आसा. पॉप्युलेशन सेन्सस जातलो पॉप्युलेशन सेन्सस जातकीर मागीर डिलिमिटेशन कमिशन बसतले आनी ते डिलिमिटेशन कमिशन आसा ते मागीर तातूंत भितर रुल्स फ्रेम करतले. ते रूल फ्रेम करतकीर मागीर ताजेर मागीर विचार जातलो खंयच्या मतदारसंघात कितले जिल्ले ह्या सीट्स आसतले आनी इट डिपेंड्स ऑन द पॉप्युलेशन आनी तातूंत मागीर ते जातले. सो सगळे थोडे कोण तरी ते म्हणटा ते डावटली ऑर आपले एक नॅरेटिव्ह फिक्स करता लोकांक भितर कोंकणी शब्द ते कानाक घालता. So possibility. दिशाभूल. No, immediate possibility is in future every agency, every authority will take its own decision. आंदोलनाचा विरोध जाता म्हणजे ऑपोजिशन पार्टी जे असतात त्यांच्याने विरोध केला जातो. गोंयांत अनेक बदली जाली. विरोध खंय जालो ना. कोंकण रॅली जालो गेलो.
एअरपोर्ट गेल्ले जालो विरोध आनी कितें जाता जालो विरोध आनी त्याच मागीर पयली रेल्वे कंट्रोल त्याच पयली बसल्या एअरपोर्टाचेर तिकेटी त्याच पयली काडली उदरगतीचे हे आसा पळय तो रिफॉर्म्स तो कितें म्हणटा तो जायत रावल्लो आसा न्ही तो कितें हे जालो आयज 4 लेन रस्ते आनी कितें स्पिडी हातूंत भितर मडगांव पावता स्पिडी हातूंत तूं हांगा पावता परवरी सारके जाग्यार पळयात येदो असो बोटलनेक अशें म्हणटाले पयलीं तो व्हडलो आशिल्लो पण जशें पॉप्युलेशन वाडलें गाडयो वाडल्यो तसो ल्हान जावपाक लागलो 3 पूल कोणाक काय म्हणटाले 1 पूल म्हणून 2 पूल जाले 3 पूल जाले 3 सारके हावसफुल सो हे सगळे हातूंत भितर त्या वेळाचेर प्राप्त परिस्थितीन निर्णय घेवप आसता तसो कारण ते 5 लाखाच्या पॉप्युलेशनाचेरच उलयतात आमी 15 लाख पॉप्युलेशन आनी 1 crore फुटफॉल्स टुरिजमाचे 1 crore फुटफॉल हो टुरिजमाचे 1 कोटी वर्साक जेन्ना पळय तो फुटफॉल्स हांगा जे भोंवता हाजो अर्थ तांकां गाडयो तांकां हॉटेलांत रूम तांकां रावपाचें सगळें हेंय वाडलें सो विचार करतना तशें पळोवपाक गेल्यार पॉप्युलेशन 15 लाख पण टुरिस्टिकाचो 1 crore जर म्हटलो जाल्यार पॉप्युलेशन 1 crore 50 फ्लोटिंग ते तशें आसता थोड्या दिसा काय होम्स आसात थोड्या सगळे गजाली कायद्यानूच तूं रिस्ट्रिक्ट करपाक शकना काही गजाली भितर आमी आमचे भितरल्यान व्यवस्थितपणे इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करून ते करपाचें आसता आनी त्या खातीर सरकार प्रयत्नशील लोकसभेची सीट वाढवू शकता हे सगळें परत आतां सांगलें तेंच पॉप्युलेशन सेन्सस जाले नंतर डिलिमिटेशन कमिशन जे आसा ते 20 वर्सांनी ते आपले ते ही प्रक्रिया आसा संविधानान आमकां पळय दिल्ले सगळ्यात बरी देणगी म्हणटा ती ही सगळे कायदेशीर प्रक्रिये भितर सगळे फुडें वता आफ्टर 20 year डिलिमिटेशन कमिशन जे बसून जे रचना करता पुनर्रचना करता लास्ट 2004 कुलदीप जस्टिस कुलदीप सिंगाच्या हातार आनी तांच्यांनी मागीर तो सगळो प्रक्रिया केली फाटलो सेन्सस घेवन 2001 आनी मागीर ते टेबल केले पार्लिमेंटाचे आनी पयले इलेक्शन जाल्ले ते 2009 लोकसभेचे जाल्ले ते डिलिमिटेशन जाल्ले तो ताजे नंतरच्यान मागीर ते जाल्ले तशेंच हे 20 वर्सां फक्त पॉप्युलेशन सेन्सस ते आतां सुरू जाल्ले आसा सगळे कडेन जातले आनी तातूंत जेन्ना नियाळ दितले ताजे नंतर मागीर ते जॉग्राफिकली साऊथ गोवा जो आसा तो कुशावती डिस्ट्रिक्टान खरोच साऊथ गोवा जाता आनी हे मदीं पडटा जो आतां साऊथ गोवा जिल्लो आसा तो मदीं पडटा सो तेजेरूय खुबशे लोक उलयतात कशें आसा नॉर्थ आनी साऊथ तुमी हें घेतलें जर जाय जाल्यार कुशावती दिला इट इज बिकॉज ऑफ दॅट एंटायर तिनी डिस्ट्रिक्टांची नांवां बदलपाक येना हो डिस्ट्रिक्ट निर्मिती जाले म्हणून तर आमकां कुशावती ह्या डिस्ट्रिक्ट जाता कळ्ळें खंय जाल्यार ताका साऊथ आसतलेच न्ही पेडणे म्हणलें जर जायत आतां साऊथ आसता ती सालसेट जातली पण एक एकंदर हातूंत भितर उदरगतीच्या हातूंत भितर घातिल्लो नवो पॉयंट आसा ताचो विचार करतना पॉझिटिव्हली जर विचार करूया आनी त्याच बरोबर विरोधकांनी बीन सजेशन दिवचें की हें करूं जाय हें करपाक जाय हें कित्याक केल्यार बरें जातलें सजेशन्स दियात विरोध कित्याक सजेशन दियात हांवूय समजा कोणी जर घर बांदता जाल्यार त्या घर बांदतना सुद्दां हें अशें हें वास्तून तुका हें अशें बरें दिसतलें हें मातशें सारकें कर अशें जाल्यार तें बरें जातलें हें कोणाचें एकट्याचें हो तालुको कुशावती दिल्लो पण म्हजो एकट्याचो किंवा निलेश बाबाचो किंवा सुभाष आनी विनय टेकलकराचो हो गोंयकाराचो हें दायज आसा तें फुडल्या गोंयकाराचे येणाऱ्या पिळगे खातीर आसा सो येणाऱ्या पिळगे खातीर आसा देव बरें करूं.